साद्या काळाचो 18वो शुक्रार. पयले वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची साकरां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळताली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो. ताका दिल्ली पदवी, महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोंपची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हें. कीर्तन. सर्वेस्पर राजवट चलयता. पृथ्वी संतोषू. जायत्या द्वीपांक आनंद जावं. ताचे भोंवती आसात कुपां आनी काळोख. प्रामाणीकपण आनी नीत ताच्या शिवासनाची बुन्याद. सगळे पृथ्वेच्या दनया मुखार पर्वत मेणा बरी करतात. आकाश ताचे नितीवंतपण परगटता. सगळीं राष्ट्रां ताची महिमा देखतात. कित्याक तूं सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार भोव व्हरतो, सगळ्या देवां प्रास श्रेश्ठ. दुसरें वाचप सांत पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचें येणें तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेली गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखलोलो आसा. निजायकी देवा बापा तावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवातावन ताचे विशयंत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हळें: हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार होच ताळो आकाशांतावन आयिल्लो, तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय आमचे मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आमी आयकला. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडासर आनी पांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखांत प्रकाशतल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. देवाचें उतर हें. मार्का प्रमाणे सुवार्ता. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन
एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय ताचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेसू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसले बरें. आमी 3 तांबू बांदया, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोवंक ना. तितले ते भियान घाबरले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपण घालें आनी कुपांतावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत ताणें सट्ट करून भोंवतणी पळयतना जेसू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येताना तांणी पळयलें ते मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवान जायसर कोणाक कळयनाये म्हूण जेसून तांकां तकीत दिली. तांणी ही उतरां घट्ट मोतींत वेली. पूण मेल्ल्यांतलो जिवान जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हूण ते एकामेका तर्क करताले. देवाचें उतर हें